आज दैवीक काकुळतीचें फेस्त संभ्रमता बाळू जेजूसच्या ह्या पुणशेतांत फाटल्या 6 वर्सांनी हें फेस्त आमी आचरण करून सायल्या. पूण आयच्या दिसा हांगासर ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक भक्तिका हाजीर नात. पूण सुमयान आमकां सुमेस्तांक ताच्या काळजांत एक मोगा सुसागो दिला. देखून आतां ह्या आराधनांत वांटिली जाता आसतना त्या सुम्याची दैवीक काकूळट अणभव करूंक आमी प्रयत्न करया. ज्या जाग्यार तुमी आसात थंय थावन तुमी ह्या आराधनांत वांटिली जाता आसतना तोच काकूळटार देव आमकां सुमेस्तांक ताच्या कृपेन बरोवन ताच्या काकुळतीन आमकां वेंग मारूं म्हणून ह्या आराधना वेळार आमी मागया. आनी ह्या दैवीक काकुळतीच्या फेस्ता दिसा ताची विशेष आशिर्वादां आनी ताचे तावणो येवचें तें भोगसाणें आनी ताची काकुळट आमकां सुमेस्तांक उदंड मापान फावो जावं दी म्हणून ह्या आराधना वेळार आमी मागया. आराधनाचें गीत आमी सांगाता गावया. येसुवे आराधने, येसुवे आराधने, येसुवे आराधने, येसुवे आराधने. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದು ಎಂದೆಂದು ವಾಸಿಸಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಕರುಣಾಳು ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದು ಎಂದೆಂದು ವಾಸಿಸಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಕರುಣಾಳು ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. सक्रमेंतांत हाजीर आसच्या मोगाळा जेजू आमच्या मोगान बरोवन सुमया तूं आमचे सांगता ह्या उण्या रुपार हाजीर आसाय. जेजू ह्या तुज्या हाजीरपणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सुमया मनशाक तुवें तुज्याच सारक्या सोरसलोय तुझे सांगता सदांच रावच्याक सुमया तुझ्या सुरपायचो जावन ताका रसलोय. मनशा सांगतास तूं समकलोय. पूण सुमया जेन्ना मनशान पाताक गेलें तुजे आनी आमचे मदलो संबंध मोडून पडलो. जो सांगात मनीस बगून आसलो सुमया थंयसर वेगळा सारायलो. ताच्या उपरांत सुमया परत आनी परत मनशा कुळाक तुज्या वेंगेंत घेवंक तूं आशेलोय. परत तुज्या वेंगेंत आरावंक सुमया तुवें खुशी मेळ्ळी. विविध रितीने मनशाक वेंग मारूंक तुवें खुशी मेळ्ळी. पूण मनीस तें समजूंक सुकूंक ना. हो मोगाचो संदेश जेजू रावद्या मारिफात फावो जालो. विविध रितीने तुवें मनशां फावो केलोय.
पूण मनीस संपुरितेन समजोवंक शकलो ना. परत आनी परत मनशाक सुम्या तुका दुखोवनूच गेलें, तुका दुखयलें, परत आनी परत दुखयलें. तुवें आमचो मोग केलो तरी त्या मोगाक फाटी मोग दिवच्या बदलाक आमी तुका दुखोवनूच आयले. तितल्या तुवें आमकां सांडूंक नाय, आमकां सोडूंक नाय, आमकां तुवें वेंगचें रावोंक नाय. जेजू, तूं मनीस जालोय, आमचे संगी रावलोय, आमकां तुवें वेंग मारली. सोम्या जेन्ना कोणीक तो सूख करता त्या सुखेक थंयसर आसा शिक्षा. पूण मनशा कुळाक सूख करतना शिक्षा दिवच्या बदलाक सोम्या तुवें मोग दाखयलें आनी ते सावन आसा तुजी काकूळ तो. खंयसर शिक्षा फावो ती शिक्षा दिवच्या बदलाक तुवें मोग दाखयलें सोम्या, तेच तुजी काकूळ तो. त्या सर्गींच्या बापान आपले रागिश्ट मुखां मोळ दाखोवंक ना, पूण ताणें दाखयलें तुका मोगाक, मोगताताराक. आनी तूं सोम्या त्या सर्गींच्या बापाचे काकुळतीचे मुखां मोळो. सोम्या, तूंच ती काकूळ तो सर्गींच्या बापान आमकां दिल्ले, आमकां दाखयले. आमचो मोग करता म्हूण सोम्या ते संपूर्ण बोक्सने तुवें आमकां तुज्या कुर्साच्या मरणा मारी फात जोडून दिलाय. आनी आज त्या दैवी काकुळते सोम्या मान करता आसतना आयच्या वर्त्या दिसा आमकां सोमेस्तांक तेच बोक्सने तूं दिताय. आनी आमी कितले पातके आसल्यार तूं आमकां वेंगचें रावूं सोनाय म्हणलो संदेश दिवनूच आसाय. हरका जेजू, हरका. निराशेत आसल्यांक, पातकांत आसल्यांक, तुजे तोंड पयस केल्ल्यांक जेजू तुज्या वेगेंत वेंगचें तूं रावयनाय. तशें सोम्या आमी तुजे तोंड पयस केल्ल्या वेळार, तुका दुखयल्ल्या वेळार तुवें आमकां तुज्या बळवंत हातांनी परत वेंगलाय, तुज्या हाजीरपणाक हाडलाय, तुजो मोग दिलाय, तुवें आमकां राखलाय, सांबाळलाय. ह्या खातीर तुका आमी हरकां दिता, तुजें आराधन करून सोम्या आमी गायता. ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಕಾಯುವೆ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೇ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬುವೆ ದಯಾಳು ದೇವನೇ. ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಕಾಯುವೆ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೇ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬುವೆ ದಯಾಳು ದೇವನೇ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ.
Erkam tuka sumia Jesu. Organ tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Stuti tuka sumia Jesu. Stuti tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Hallelujah. 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 भावा बहिणी, सोम्याची का कोळतो उदंड मापान वाळून सासाव. हरयेकल्या की आमकां तो ताच्या गोपांत आपयता. आमी कोणी सांडलेली आसय, आमी कोणी पदकान बुडून आसय, वा अंतस्करणाच्या कांतोणीन सुवर असय म्हणून सोमी आशेना. तो सोमी आमकां सगळ्यांक ताच्या लागीं आपयता, ताच्या वेगेन तो आपयता. मनशा कुळाक रक्षण दिवंक आयलो जेसू ताच्या काकुळतीन आमकां हरयेकल्या की वेंग मारता. प्रत्येक सण या दैवीक कबरीचें फेस्त आमी संभ्रमतना, या सोम्याचे हाजीरपण आमी बघून आसतना भाऊ बहिणी, हो जेसू ताचे थंय आपयता. ताच्या काकुळतीन निराशेंत आसल्यांक, कश्टांत आसल्यांक, समस्यांत आसल्यांक, भेरांत अणभव करनासल्यांत, एकसूरपणांत आसल्यांक हर एकल्या की तो लागीं आपयता. हें सोबीत गीत आमी गायतना त्या सोम्याचो अणभव आमी सोडया. ही दैवीक काकुळत आमकां ह्या घडये वेंग मारून आसतना भावा बहिणी, ह्या सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी संतोश पावून हें गीत गावया आनी आमी बुरवश्यान बरया. जेजू तुका आनी म्हाका वेंग मारता ह्या बुरवश्यान आमी हें गीत आमी गावया. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता. तुका तो आपयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता. तुका तो आपयता. कष्टानि नष्टान सांबल्यानो मोतीची जाण बघतेल्यानो. कष्टानि नष्टान सांबल्यानो मोतीची जाण बघतेल्यानो. शांतीच्या बांद्रात आपल्या गोपान तुमका तो आपयता. शांतीच्या बावरात आपल्या गोपान तुमका तो आपयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता. तुका तो आपयता. पदकांच्या कंकान बुडून आसता.
बोरवेस सांगून रडून दुसच्या पातकाच्या कंकाक मोडून आसच्या बोरवेस सांगून रडून दुसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपय तसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपय तसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुमकां आपय तसा तुमकां तो आपय तसा जेजू सोपीत उतर आमी गायले तू आपयताय बोळवंतांक मात्र न्ही तू आपयताय सक्कट सारकें आसल्या न्ही सोम्या तू तुझे दैवीक आकृतीन वेंग मारताय एक सुर्यांक निराधाऱ्यांक निराशेन बुडलेल्यांक पातकांत आसल्ल्यांक वायटाक सांपडलेल्यांक तुझे तोंड पयस केल्ल्यांक सोम्या तुझ्या परवशेचे किर्ण तू फांकूनच आसाय त्या परवशेचे गिरण सोम्या हर एकल्याच्या काळजांनी ह्या घडये फांकून दे जेजू तुझ्या काबळी ते येऊनच्या हर एकल्याक सोम्या तो बरवसो मेळटा कोणे सांगले रे तू सांडी नाही म्हणलो बरवसो आसा सोम्या त्या बरवशांत आमी रावता जेजू बाबा बहिणीनो सुम्याच्या हाजीरपणात आसून ताची स्तुती करनासतना आमचो बरवसो त्या सुम्याचेर आमी व्यक्त करनासतना ह्या घडये दैवीक आपुलते पेशान तुडो नियाळ आमी आयकुया आनी नियाळान भक्तीपणी वाटेरे जावया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोवपांत्यार ते पट्ट्यान देवाळाक आयले. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातास बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रतभार करतानाच धरिल्ले एकले स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे तशी आडन आयले. जम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणूंक लागले, मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतानाच सांपडली. तसल्या स्त्रियेक पत्रावन जिवेशी मारजे म्हणून मोयजेन्स नियमशास्त्रांत फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकोवन घालून ताचेर गुन्यांव मानचो ताच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरोवच्यार पडलो. ते थंय रावन सवाल घालीत आसले. देखून तो नीट रावन तांकां म्हणलो, तुमचे मदलो पाताग्नांतलो तिका पयले फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान भागोवन धरणेर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड येता निमाणे पर्यंत थंयचे निकळ्ळे. उबी आसले स्त्रिये संगता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावून तिचे लागीं म्हणलो, बाये ते सक्कड खंय? कोणें तुका गुन्यांवकार केली? ना धनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांव तुजेर गुन्यांव मांडिना. वच आनी मुखार पाताक खरी नाका. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता.
हो संसार तुका सांडित रे हांव सांगसो ना तुका मनीस तुका करिताना तरी आनतूनय म्हाका जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रसलोलो तसो सांबाळता सदा चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तलो पोंत पर्यान लागीं सराव तुझ्या जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावा भयणीनो ही दोन कांतारां मुखांत देवा बापाची जेजू क्रिस्ताची त्रिंदादीची अगणित काकूळत कितें म्हणलें सोंप्या रितीन आमकां समजूंक जाता त्या देवाची काकूळत त्या काकूळतीची गुंडाय कितली त्या काकूळतीची रुंदाय कितली त्या काकूळतीची उंचाय कितली म्हणून समजूंक ही दोन कांतारां आमकां सोंप्या रितीन शिकयतात जायते पटी ही कांतारां आमी घायल्या आमकां बेजार जाता आसतना जिणेंत कश्ट भोगता आसतना आमची मोगाची मनशां आमकां सांडून फोडून घेता आसतना ही कांतारां आमी घायल्या आनी ह्या कांतारां मुखांत त्या जेजू क्रिस्ताची अगणित काकूळत त्या काकूळतीचो अणभव आमकां जावन आमी देवाक अर्गां दिल्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो त्या पासून जुवां पावल दुसरो जुवां पावल दुसरो बोवापुरबायन अशें म्हणटा काकूळतीचें फेस्त सगळ्या इगर्ज मातेक जिवान देवाचें एक इनाम द feast of divine mercy is a gift of the risen Lord to the church काकूळतीचें फेस्त आमकां निजायकी एक इनाम मोगाळ भावा भयणीनो कित्याक म्हळ्यार आज सगळे संसार बंद जावन बसल्या आज सगळे संसार आत बांदून बसल्या आनी ह्या संदर्भार आमकां एक मात भोळ एक मात सकत आमकां धैर्य दिता तर त्या देवाची काकूळत आज हांव तुमी आम्हा सर्वां जी येता जिवन आसल्या आनी मुखार जी येता तर एक सकत ती जावन आसा देवाची काकूळत त्या पासून जुवां पावल दुसरो म्हणटा देवाच्या मोगाचें आनीक अर्थ आनीक नांव जावन आसा काकूळत देवाच्या मोगाचें आनीक नांव जावन आसा काकूळट द अनदर नेम फॉर लव इज मर्सी मोगाळ भावा भयणीनो साल्वासाची चरित्रां आमी पळयल्या तर त्या संवसाराच्या सुरवेक तावन आजून पर्यंत त्या संवसाराच्या सुरवेतावन म्हणजे ह्या पृथ्वी सगळी रचल्या त्या संदर्भांत आजून म्हणसर म्हणजे एवकारिस्त आमी संभ्रमत आसतना सक्रामेंत आमी संभ्रमत आसतना आनी आपले एकलो मनीस आपणाचें पाताक वळखून ह्या जागा लागीं त्या पवित्र कुमसाराच्या जाग्यार दिंबेर पडून बापा हांव फातकी तुजें बेसांव म्हाका दी म्हणून त्या बोक्सानाचें मागणें करता आसतना आनी आपले त्या देवाची अगणित काकूळत तो याजक त्या व्यक्तीक दिता आसतना देवाची काकूळत आमचे थंय जिवंत आसा ताका सांगलें म्हळें आज हांव आमी सर्व जियेता तर आमी जियेल्या तर आनी मुखार जियोंक आसा तर
एकच एक कारण ती देवाची काकुळत नासर हे सगळे मनशाकडो आज नास जावन ह्या संवसाराक कितेंच आसतें नातलें ताकाच सांत फावस्तीन अशें म्हणटा. सांत फावस्तीन अशें म्हणटा, ह्या संवसारांत समाधान आसाचे तर एकल्या मनशान त्या काकुळतीच्या दारा लागीं वसाजे ना तर थंय समाधान ना. सगळ्या मनशाकुळाक समाधान जाय तर सगळ्यांनी त्या काकुळतीच्या दारा लागीं वसाचे, नातल्यार थंय समाधान ना. देर इज केवस आफ्टर केवस तोवा भाऊ म्हणजे सगळे नास जावचे एक सिच्युएशन सन्निवेश थंय आसतले. आनी असल्या सिच्युएशनाक असल्या सन्निवेशाक आमी ताची मोगाची परसा सांपोन नातल्या बरी तो देव आपणाच्या मोगान आपणाची काकुळत आमकां दाखयता. म्हणजे मोग काकुळतीचें रूप घेता. मोग काकुळतीचें रूप घेता. मोगाळ भाव भरिनो पळय आमची साल्वसांव चरित्रां आदावन तावन आजून म्हणसर आदावन पाता केलें पूण ताका शिक्षाय मेळ्ळी. पूण देवाच्या अगणित काकुळती वरवीं देवान ताका राखलें. ताकाच किर्तनकार म्हणटा, गॉड्स मर्सी एन्ड्योर्स फॉर एवर. किर्तन 117 म्हणटा, देवाची काकुळत सदांच बाळटा. देवाची काकुळत सदांच बाळटा. आनी आपले आदामान येवे सोपूत कांय आपणाच्या भावाक जुश मारता आनी देव ताका विसरत आसतना खंय आसा तुजो भाव आनी आपले हांव म्हज्या भावाचो राखवाल गाय म्हणून देवाक विरोध सवाल करता आसतना देव ताका शिक्षा दिता वय. पूण ताच्या अगणित काकुळतीन तो म्हणटा, खंयची मनशां जावं मुनजां जावं पृथ्वी जावं तुका बादाक तुज्या जिवाक बादाक हाडची ना. आनी उपरांत पळया देवान इस्रायल पोरजेक विसलें वागयलें आनी आपले त्या इजिप्तांत ती बोव मारूंक लागली आनी थदाळा देव त्या लोकांची बोव आयकता आनी ताच्या काकुळतीन बरोवन देव पळया मोगाळ बाबरीनो मैजेक विंचता आनी तांचो मुखेली जावन तांकां बासयल्या गांवाक पावयता. देवा विरोध आनी शीन उसारली. देवाक उपराटलो. देवान तांकां शिक्षा दिली. पूण ताची काकुळत उणें जावना. ताची काकुळत थंयच रावना. ताची काकुळत भरोवन ओमतोचे मुसोर त्या लोकांक पावली आनी आपले इस्रायल पोरसा एक बळादीक राष्ट्र जाता. तितलेंच न्ही मोगाळ भाव भयण. उपरांत त्या सर्वेस्प देवा काकुळतीच्या रायाक तांणी इन्कार करून आमकां ह्या संवसारांत आनीक राय जाय संवसारी राय जाय म्हणून विसरता आसतना तो काकुळतीचो देव पळया इस्रायल पोरजेक तांकां जाय जाल्लो राय दिता. आनी आपले दाविदान सूख करता आसतना ताच्या सुकेक तो बोक्साने दिता आनी आपणाचो म्हूण घेतल्या त्या दावीद रायाक काकुळतीचें इनामी दिता आनी म्हणटा, तुजी संतत सस्नाक बाळटली आनी तुज्या मुखांत बसयलो सोडवंदार तुज्या कुळये मुखार बसयलो सोडवंदार येतलो आनी सगळ्या संवसारीक ते काकुळतीचें इनाम दितलो म्हणून दावीद रायाक सांगता. आनी दावीद राय म्हणटा, हे सोम्या म्हजी काकुळत कर. म्हजे भितरलो तो स्पिरीट खाण व्हरनाका. हॅव मर्सी ऑन मी लॉर्ड इन युअर कायंडनेस. वापुरपाचें तें किर्तन तो गायता. आनी उपरांत आमी पळया इस्रायल लोक परत त्या काकुळतीच्या देवाक सोडून ह्या संवसारी संगतीक वेंग मारून गुलामगिरी देता आसतना आपले सगळे नाश जालें. बरवसो भावात सगळें साडून मनीस कंगाल जाता आसतना चंचल जाता आसतना कश्टांत आसतना देव परत ताचें तें मोगाचें प्रतिरूप जावन बदलली काकुळत परत त्या लोकांक प्रावाद्या मुखांत वेता आनी म्हणटा, हांव जावन आसा तुमचो देव आनी तुमी जावन आसात म्हजी प्रजा. आय एम युअर गॉड आनी यू आर माय पीपल. तुमचे भितर आसलें तें काळीज त्या पात्राचें काळीज हांव खाण उडयतलो आनी काकुळतीचें मोगाचें काळीज तुमकां हांव दितलो. म्हज्या हातांत तुमकां हांवें खातयलां. हांव तुमकां सोडचो ना. आनी आपले शेकी तो वेळ संपोवन जातास आपणाच्या पुता मुखांत परत बसयली ती बसोनी संपोवन करच्याक त्या जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी तो धाडटा. आनी पयलें
तो जेजू क्रिस्त पळया मोगाळ भाव भयणो आपणाच्या बापाची काकुळत ह्या मनशाक आपणाच्या शिकोवण्या मुखान दिता कितल्या ओपारी मुखान सांगता देव कितलो काकुळत ताकाच लुकाच्या वांजेलान म्हणटा तुमचो देव काकुळत तशें तुमी काकुळदार जायात रत्तेल्यानो कष्ट तेल्यानो भिये नाकात भागी तुमी संतोष पावा आणि देव तुमकां काकुळ दितलो म्हणून त्या लोकांक कष्ट नासल्या राखवो नासल्या त्या लोकांक तो बुजवून दिता आणि ही बिकम्स द वॉयस ऑफ द वॉइसलेस त्या लोकांक इल्ली रूस तो दिता आपणाच्या शिकोवण्या मुखांत आणि पळया त्या सांडल्या शेळयेच्या ओपारी मुखांत आणि वेचीक पुताच्या ओपारी मुखांत देवाची ती काकुळत त्या काकुळतची ग्रेस्त खाय कितली म्हणून व अपुरबाई त्या ओपारी मुखांत तांकां सांगता सांडून गेलो पूत पाटी येत असताना तो बाब एक सावाल समेत आपणाच्या पुताक विसरना आपणाच्या पुताक तो विसरना बगार वेंग मारता ताका परत ताचो पूत म्हणून स्वीकार करता आणि संभ्रमता ही जावन आसा ग्रेस्त काय मोगाळ भाव भयणीनो देवाच्या काकुळतेची आणि उपरांत आपले आताच आम्ही आयकले ते वांजेल्यार सगलो लोक जेजो गुन्यांवकार करूंक सोदता आसतना त्या प्रद्वर आदरल्या स्त्रियेच्या त्या जिवाना मुखांत देव पळया तांकां देवाची काकुळ तेका पातक्या थंय कितली आसा म्हूण कळयता ताका असं म्हणटा देव पातक्याच्या ना जावच्या थंय संतोष पावना बगार तो पातकी आपणाची जिनी बदलून परत येत असताना संभ्रम जाता म्हणटा ही जावन आसा भोळ सगत त्या देवाच्या काकुळतेचे मोगाळ भाव भयणीनो आणि आपले त्या खुर्सार अखरेक आमचे सैम घेवन ही वॉज वुंडेड ही सफर्ड टूक आ फॉर्म आमचे मोडले सैम घेतले आमच्या वती कष्ट ताणें सोंसले मनशाचे सैम मोडले सैम तो घेवन खुर्सार उमकळटा आसतना ते आपले सर्ग विसरल्या त्या पातक्याक समेत स्वराक समेत ताणें सर्ग बसयले आणि आपणाच्या काकुळेच्या उतरांत तो म्हणटा बापा तांकां तूं बक्षी ते कितें करता ते नेनास म्हणून आपणाचे भावळे उबारून आपल्या काकुळतेची ती कुरपा आमकां मनशा कोळाक दिता आणि आपले ताच्या खडवळ्यांतल्यान वळटा उदक आणि रगत काकुळतेचें पविस्थाना मुखांत ताच्या काकुळतेन वांटो घेवन म्हाका आनी तुका तो आपोवन दिता एवकारिस्तान ताचेंच काकुळत आमकां भोगोवंक फावो करता मोगाळ भाव भयणो इसनिगी ग्रेस्त काय ह्या काकुळतेच्या रायाची आनी वर्ती ग्रेस्त काय आसा गी मोगाळ भाव भयणीनो आसा गी मोगाळ भाव भयणीनो आमच्यान हाका मोल बांदूंक जाता गी मोगाळ भाव भयणीनो ना बिलकूल जायना कशें हें फावो जाता कित्याक अशें जाता मोगाळ भाव भयणीनो तर काकुळत म्हळ्यार कितें काकुळत म्हळ्यार कितें इब्रू भाशेन एक शब्द वापरला रेहाहीम म्हणजे गर्भांतलो मोग काकुळतीच्या शब्दाक सरी जाता तुम्ही ती खाणी आयकल्यार जावं बरो एक विधव स्त्री आसली ताका एक पूत आसलो आणि त्या पुताक एक गर्लफ्रेंड आसलें आपले पुरा इसान जाल्ल्या उपरांत तें चेडू त्या आपणाच्या मोगा लागीं अकरेचे एक विचारता वच तुज्या आवयचें काळीज पापसुनान म्हाका दिता हांव म्हणटा तूं म्हजो सत्तू मोग करताय म्हणून आणि आपले तो पूत येता आवयचें काळीज पापसून येता आणि धांटवण पडटा आसतना तें काळीज भोव मारता आनी सांगता खंय पुता तुका दुखलें काय पुता तुका दुखलें काय ही जावन आसा गर्भाच्या त्या काकुळतेच्या मोगाचे एक भोळ मोगाळ भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार आमी समेस्ता त्या सर्वेस्पर देवाची सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन आसा त्या खुर्सार आपले तो मोग कुरपा जावन बदलता आणि आपले आमकां परत त्या सारक्याने स्वरूप दिवचे खातीर तो जेजू क्रिस्त आमचे मनशा सायम घेता आणि आमकां काकुळतीन तो भरता मोगाळ भाव भयणीनो त्या पासून कित्याक म्हळ्यार आमी त्या बापाच्या कुशव्यांत जल्मली मनशां ताच्या गर्भाच्या मोगांतल्यान आयिल्ली मनशां आमी त्या पासून आमकां ना समजो सुटना त्या पासून ताची काकुळत
आमकां ताचे थंय ओडटा मोगाळ बावरिनो कित्याक ती जावन आसा सकत गर्भाच्या मोगाची ती जावन आसा सकत गर्भाच्या मोगाची पळया तुमच्या सांगत्या जिवीन पळया एकलो पूत या दू आपणाचे भुरगें कितलें सूख केल्यार आवय ताका बक्षिता तर मनशा सैमाची आमी आमच्या भुरग्यांक बक्षिता तर तो बाप सर काकुलतीचो उगम कितले आमकां बक्षिना तर ताकाच आवेलाची सान तेरेज म्हणटा आज मोगाळ भाव भयणीनो आमी सगळीं बंद जाल्या वी आर वुंडेड टुडे वाय वी आर वुंडेड आमी कित्याक आज घायल्या आज आमी कित्याक मोडल्या आज आमचे थंय कित्याक निरासपण आसा एकच कारण मनशाची आशा अभिलाषा मनशाचे स्वार्थ आज ह्या मनशाच्या स्वार्थावरी आमी आमच्या बंदडेत आसा आमच्या घरा कुडा भितर बसल्या आनी ह्या संदर्भार त्या गर्भाचो मोग तो देवाचो अगणित काकूळत आमकां ताचे थंय वट्टा मोगाळ भाव भयणीनो ताकाच म्हणलें मोगाचें अन्नेक नांव जावन आसा कुर्पा मोगाचें अन्नेक जावन आसा कुर्पा मोग कुर्पा जावन बदलता आनी परत आमकां राखचे खातीर तो सरस पदव्यो म्हणटा भिये नाका डू नॉट बी एफ्रेड भिये नाका हांव तुज्या सांगाता आसा हांव तुज्या सांगाता आसा म्हजी काकूळ तुज्या सांगात आसा त्या पासून हांवें येदोळूच म्हळें आमी जियेल्या जियेता आनी मुखार जियेतल्या म्हाका एकच कारण देवाची काकूळत त्या पासून मोगाळ भाव भयणीनो आमी निराश जावचें नाका बेजाराय करचें नाका चंचल जावचें नाका दैर जावचें नाका आज सगळे संवसार दुखेन आसा जायते जाणांक कामां ना म्हूण बेजारायन आसा जायते जाणांक सांबाळना जेवंक पोटाक ना कश्ट जावन आसात खंय आसात भिये नाकात मोगाळ भाव भयणीनो आमकां रसल्या देवाक आमकां पसची आमकां साल्वासांव दिवची सकत आसा आनी त्याच अगणित काकुळतीन हांव तुमकां धैर्यान सांगता म्हाका दिल्ल्या शिकोवणे प्रमाणे म्हाका वाडयल्ल्या भावाच्या बरणान धैर्यान सांगता हांवें अणभव केल्ल्या त्या जिविता प्रमाणे धैर्यान सांगता त्या सर्वेस्वराची अगणित काकुळत तुका म्हाका सोमेस्तांक राखतली हे संवसाराची ही परिस्थिती बदलतली इट वील चेंज इट वील नेवर बी फॉर एवर नेवर बी फॉर एवर बट गॉड्स मर्सी एंड्योर्स फॉर एवर देवाची काकुळत सदांच बाळटली आसतली आनी मुखारी आसतली त्या पासून मोगाळ भाव भयणीनो भियोवचें नाका चंचल जावचें नाका आज आमच्या कुडांत आमच्या घरा आमी आसता तर ह्या सोम्याची काकुळत आमी बगया आमी मागया आनी एकामेका आनी त्या काकुळतेचे अणभव जावन ती काकुळत हेरांक आमी दिवंक प्रयत्न करया नातल्यार त्या साकरा भशेन आमची जिणी जातली त्या धनया लागीं ताका मुस्तो देवें आसतलें धनयान ताका काकुळत दिली आनी बक्षिलें उपरांत ताच्या लागीं आन्नेकल्यान देवें काणगिलें पूण ताका तो बक्षूंक तयार जावन वतलो पूण ताका शिक्षा मेळ्ळी थंय जाताली धांत गिरलो न्ही आज जर तर आमचे लागीं आमकां काकुळतीचो अणभव जाला तर ती काकुळत हेरा लागीं वांटून घेवया जावं पुरो ओरवी रुपांत जावं पुरो आमच्या मागण्या रुपांत जावं पुरो खंयच्या रितीन अणभव हेरांक दिवंक जाता तर आमी प्रयत्न करया ही कृपा आमी ह्या आराधना वेळार मागून घेवया आनी तें भोव अपुर्बायेचें कंतर आमी घावया ओ संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांचोना हांव तुका सांचोना चंचल जायनाका खंगल जायनाका तें कंतर आमी म्हणया संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी मनातून म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी मनातून
आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या मोज्या तुजें नांव लिखला नांव तुजें लिखला हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तर मनात न्हय म्हाका मोगाळ भाऊ बहिणी, ह्या काकुळतीच्या फेस्ता विशांत अवस्थेनान आपल्या डायरीन सुमार 15 कडेन बरोवन दवरला. हे काकुळतीचे फेस्त संभ्रमतना म्हणजे जेजून सांगली उतरां तिणें हे परी बरयल्यान हे म्हज्या मोवाळ बिरमोतीतावन उपजल्लें जावन आसा. हें फेस्त म्हज्या मोवाळ बिरमोतीतावन उपजल्लें जावन आसा. हे फेस्त पास्कांच्या आयताराच्या उपरांतल्या आयतारा वर्त्या भक्तीन आनी मानान आचरसी जै म्हूण म्हजी खुशी. हे फेस्त सर्व आत्म्यांक प्रतीक जावन पातक्यांक बोरवश्याचो आसरो जायचे. म्हज्या मोवाळ काकुळतीची संपूर्ण गुंडाय त्या दीस उक्ती जातले. त्या दीस काकुळत मागोवन म्हजे सरशीन आयिल्ल्यांचेर कुरपेचो दर्योसो हांव वतलो. ही उतरां जात सुम्याची फावस्तिनाक कळीत केलें. आनी तशेंच ह्या फेस्ता दिसा आमी सुम्याच्या काकुळतीक उलो मारून दैवीक काकुळतीचो तेड्स मागता आसतना आमचे संगी हाजीर आसो सुमे ताची काकुळत उदंड मापान आमचेर वतून दी म्हणून मागया. 1935 सप्टेंबराच्या 13 तारीखेर फावस्तीन म्हणटा हे देवी काकुळतीचो हो देवी काकुळतीचो तेड्स हे मागणें पवित्रिंदादीनच म्हज्या काळसान घालें वा म्हज्या मोतीन घालें म्हूण ती म्हणटा. आनी जेन्ना तिणें मागणें मागूंक सुरू केलें जी कर्गा जे शिक्षा आंज बुडवे ह्या संवसारीक घेवन आयले ती ताणें उणी केली वा ती नपयस जाली म्हूण ती बरयता. तर ह्या फेस्ता दिसा सुमेच्या काकुळतीक उलो मारून वो तेड्स आमी भेटयत आसतना आमी प्रत्येक जावन मागया ह्या संवसारीक वर्ती पिडा उपसाल्या. आखे मनशा कुळू कश्टान घालचे तसली पिडा कोरोना व्हायरस द्वारे उपसाल्या. ह्या पिडे वरवीं कश्टतल्यांक सावकासाय फावो जावं दी. पिडेक वळख जाल्ल्यांक भलायकी फावो जावं दी. आनी ह्या पिडेतावन सुटका मेळचे खातीर बावूरच्या हर एकल्यांकी तो सोमे ताचे दैवीक काकुळतीन सांबाळू दी म्हणून ह्या घडये सोम्याक आमी उलो मारून तीर्स आमी भेटोवया. ससनच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या पारीकपणा पासून जेसूच्या कडीन कश्टांच्या पाशावानारी फाट आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूर कर. जेसूच्या कडीन कश्टांच्या पाशावानारी फाट आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूर कर. जेसूच्या कडीन कश्टांच्या पाशावानारी फाट आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूर कर. जेसूच्या कडीन कश्टांच्या पाशावानारी फाट आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूर कर. जेसूच्या कडीन कश्टांच्या पाशावानारी फाट आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूर कर. जेसूच्या कडीन कश्टांच्या पाशावानारी फाट आमची
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची काळजी कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आतुरताची कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आतुरताची कर. दुसरो कण आमी मागताना सुम्या आमी तुजे लागीं मागता प्रतीक जावन जी तुजे थावन पयस केल्यान विविध कारणांक लागून जावं पुरो मनशा सैमाच्या अस्कतकायेक लागून पातकांत पडोवन पयस गेल्ल्यांक सुम्या तुजे तेंदू पाटी हाड. जायते जाणां पातकाची तूक धरून तुजे थंय येवंक कुशी पडटना सुम्या मनशा सैमाची अस्कतकाय वा सैतनातावन येवच्यो ताळण्यो परत आमकां तुजे तावन पयस व्हरतात. ह्या वेळाचेर आमी मागता आमकां तशेंच जिंकोवन तुजे तावन पयस केल्यान आमी सुमेजता आमच्या पातकाचें बोगसाणें दिवन तुजे खाकुळतीन तूं आमकां वेंग मार म्हूण मागता. आनी सुम्या ह्या घडी वो आमी तुका भेटयतना आमच्याय अस्कतकायेचेर जैत व्हरूंक आनी पातकाच्या वडण्यांतावणो पयस रावंक जेजू तूं आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता. तुज्या मोगाच्या पुताची आमच्या सोन्या आनी सोडवंताची जेजू क्रिस्ताची कुराणी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परेपणा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. ओ तिसरो कण सुमिया, आमी तुज्या काकुळटीक उलो मारून भेटयता. कोण सक्कड जिबितांत निराशा अणभव करना जात, सुमिया तांकां बरोसो फावो जावं दी. सांपुरो पिडे शिडेक लागून, ह्या हेर समस्यांक लागून, विविध कश्टां समस्यांक वळूंक जावन निराशेन बुडलेल्यांक सुमिया आयच्या दिसा तुजे काकूळ तितून वेगमान तांकां बरोसो दी म्हूण मागता. जी उतरां फावुस्तिनाक तुवें बरोवंक सांगलीं त्या काकुळतीच्या रुपण्या पोंदाक जेजू तुजेर हांव बरवसता. ही उतरां सुमिया हर एकल्याक आज बरवशाची उतरां जावं दी. प्रत्येक जावन निराशेन बुडोवन गेल्ल्या ह्या दिसांनी सुमिया कोरोना व्हायरस वारी उपसल्ल्या पिडेत हांव जायते जाणां निराशेन बुडोवन गेल्यात. कित्याक सगळो संवसार स्तब्ध जाला. जायते जाणां तांच्या मोगाच्या मनशांक होकडावन सुमिया निराशेन बुडल्या. ह्या घडये तुज्या काकुळतीक आमी उलो मारतना हर एकल्याक बरोसो पावस जावं दी. तुज्या काकुळतीत हांव सुमिया बरोशेचें किर्ण तांचेर फांको दी म्हणून आमी मागता. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता. तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सोडवंदारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पळेपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता मारा काकूत आमची कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता मारा काकूत आमची कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता मारा काकूत आमची कर. सुम्या, ह्या चवथेकाणा वेळार आमी तुजे काकुळटीक उलो मारता आसतना तुजे ते आमी उबारता. कोरोना व्हायरस द्वारे पिडेस्त जाल्ल्या सर्व पिडेस्तांक, ह्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक सुम्या एकोडेंस दवरतात. त्या आयसोलेशनांत ती आसतना एकसूरपण अणभव करतात. एका कुशीन एकसूरपण आनी कुशीन पिडे वरवरी उपसरली ती दूख. सुम्या तांकां तुज्या काकुळटीन तूं वेंग मार, तुजो सांगात तांकां फाव कर आनी सक्कट पिडेस्तांक गूण कर म्हूण ह्या तेच वेळा आमी तुका उलो मारता आसतना ह्या संवसाराचेर आयिल्ली पिडा सुम्या तूं निवार. मनशा कुळाची पातकां बोगसून सुम्या परत मनशा कुळाक वेंग मारून जेजू ह्या पिडेतावन सगळ्या संवसाराक मनशा कुळाक सुटका दी म्हूण मागता. आनी तुजे काकुळटीक उलो मारून आमी ओखण भेटयता आसतना कोरोना व्हायरस द्वारे पिडेस्तल्या मात्र न्ही मरण पावल्यांक जेजू तूं तुजे काकुळटीन वेंग मार, तांची पातकां बोगसून ससनाची जिवी तांकां फोव कर. तशेंच ह्या संवसारी तांची मोगाची मनशां आसात सोम्या तांकांय तुजो सांगात दी म्हणून तुजे काकुळटीक आमी उलो मारून उतेच भेटयता. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या अती मोगाच्या पुताची. आमच्या सोम्या आनी सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची कुडाणी रग आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या
आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पायपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला काकूत आमची कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला काकूत आमची कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला काकूत आमची कर. जेजू वो 5 वकन आमी मागताना तुझे ते आमी उबारताव आख्खे पोवे सभेक. पापसाहेबा सर गोवळ्यांक, याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक आनी पोवी सभेच्या हर एका सांद्याक सांगत आसूं सुम्या कोण सकट पोवी सभेच्या कातोलीक पोवी सभेच्या एकवटांत पयस गेल्यान तांकां परत तूं लागीं ओडून एक कवळी आनी एक इंड जावंक फावो कर म्हूण मागता हांव. तशेंच ह्या कश्टांच्या वेळार पवित्र सभा विविध रितीन गरजेवंतांक आदार दिता. मातने सुम्या साहित्य जाणां कश्टतल्यांक आदाराक पावतात. तांचे थंय तुमकां कुळदार सा म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. तशेंच पवित्र सभेंत सुम्या सक्रामेंताद्वारे एका कुळत अणभव करूंक तुवें आमकां फावो केल्याय. हे सक्रामेंत आमी घेता आसतना चड आनी चड तुजो दैवीक मोग अणभव करूंक आमकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागता. तशेंच आज सगळो संवसार कश्टार आसतना ह्या कश्टांच्या वेळार जायते जाणां विविध रितीचो आदार दिवंक फुडें सरतात. तांकांय
तुझें संरक्षण फावो कर. तुझ्या दैवी कावतीचो अणभोग सोडूंक तूं तांकांय फावो कर म्हूण मागता. सोम्या आमी तुजी काकूळट अणभोग केल्ली ती काकूळट हेरांक दाखोवंक आमचे थंय बरें मोंडरस म्हणून मागून तुजे काकूळटीक आमी उलो मारता. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुरताची आमच्या सोम्या आनी सोडवंदारा जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रग आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परेकपणा पासून जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारे फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारे फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारे फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारे फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारे फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारे फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारे फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारे फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारे फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारे फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मारा काकूट आमची कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मारा काकूट आमची कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकूट आमची कर. तुमची जाप हांव तुजेर बरवसता. हांव तुजेर परवसता बापाच्या गोपातावन उमाळच्या काकुळती हांव तुजेर परवसता दैवीक काकुळती देवाच्या संपूर्णपणा हांव तुजेर परवसता दैवीक काकुळती आटापोंगणुजो जाल्ल्या मिस्तेरा हांव तुजेर परवसता दैवीक काकुळती त्रिएक देवातावन उमाळतेल्या जरी हांव तुजेर परवसता
दैवीक आकुलती मनशाच्या वा देवदूतांच्या समसणेक मिकवोवच्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती जाचे तावन जीव आनी संतोष उमाळटा हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती सर्गा प्रास बऱ्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती खुणा आनी अजापां करतल्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती आख्खें विश्व आटापच्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती जेजू थंय ह्या संवसारीन देवल्ल्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती जेजूच्या काळजाच्या उक्त्या गायांतल्यान वावुरल्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती आमा पातक्यां खातीर जेजूच्या काळजांत उमाळोवन आसच्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती पवित्र येवकरिस्तान गूण बरोवन आसच्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती पवित्र सभा घडल्ल्यान आटापलेले हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती पवित्र स्थानाच्या संस्कारान दिसच्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती जेजूच्या कृपेन पवित्रपण लाभोवच्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती जिणीभर आमचे सोबे आसच्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती मोरनावेळी आमकां पोटलोवन धरतले हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती आमकां अमर जिवीत दितल्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती आमच्या जिणयेच्या हर एका घडये मेळच्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती आमकां यमकोडांतले राखतल्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती दारूण पातक्यांक मोवाळावच्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती आंजांक आनी सांता भक्तांक विस्मीत करतल्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती देवाच्या आठ आपूंक जायनातल्या गुटा हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती आमच्या किरकोळांतले आमकां ऊंस काडच्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती संतोशाच्या आनी उल्हासाच्या आरंभा हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती आमकां कांयच नासलेल्यान ती अस्तित्वाक हाडटना दाखयलेल्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती देवाच्या सर्व कामांनी दिसून येवच्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती देवाच्या कामांच्या कुरवा हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती जाचे थंय आमी सर्व बुडोवन आसाव हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती खंती बरीत काळजाचे सावकासाये हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती निराश भक्तच्या आत्म्याच्या एकच भरवोशा हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती बियांमध्ये शांती समाधान दिवच्या काळजाचे बुजवणे हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती बागेवंत आत्म्याक उल्हासान भरतेल्या हांव तुजेर भरवो आसता दैवीक आकुलती बोरवोसूच ना म्हूण आशा कणल्यारी बोरवोसो उपजायतेल्या हांव तुजेर भरवो आसता हे जेजू कुर्सार तावन तुवें तुज्या काकुळतीच्यो जरी गसगशीत देवयल्योय हे काकुळतीच्या भंडारा तुज्या काकुळती आख्ख्या मनशा कुळाक उदंड मापान दी जेजू तुज्या काळज तावन वाळटल्या रक्ता आनी उदका हांव तुजेर भरवो आसता आमेन जेजू ह्या घडये तूं आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भरतना तुज्या दैवीक आकुलीच्या माळाक आमी परब संभ्रमतना सुमया तुज्या पवित्र हाजीरपणांत हांव तुज्या आशिर्वाद आमा सोमेज तां फावो जावं दे सुमया तुज्या गोपान तूं आमकां सदांच सांबाळ तुजें तावण तुज्या काकुळटां पयस सरूंक तूं आमकां सोडिनाका जेजू आमी पातकान पडल्या रे परत सुमया तुज्या वेंगेन तूं आमकां घे मोगान तूं आमकां बक्षी जेजू तुज्या काकुळचे सदांच बरवसोन जियोंक तूं आमकां आधार दी जेजू निराशेंत आमी पडटना एकसुरपणांत आमी आसतना कश्टांक आमी सांपडटना पिडे शिडेक आमी वळख जातना सुमया तुका आमी उलो मारतना आमचे लागीं तूं राव सुमया तूं आमकां सांबाळ तुज्या पवित्र हाजीरपणांत हांव तुजे आशिर्वादां तुज्या काकुळीचे कृपे जरी सुमेस्तां फोव जावं दी पिडेस्तां भलायकी फोव जावं दी कश्टतल्यान सवकासाय फोव जावं दी निराधारांक आधार फोव जावं दी सुम्या बरवसो सणलेल्यांक बरवसो फोव जावं दी सुम्या मा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बरं कव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता Veda ora sacramenta sastanaman karuya purvelatya rupa mudla novya
सोडवणवेच्या अस्कत विश्व्या भारताचे बळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पृथ्वी महिमा सस्ना सस्ना एका स्वाळ्यात प्रसिद्ध तुका दोघांच्या सेविता समसमी नावाड्या. आमेन. म्याची काकूळ जोडूंक आम्ही मागणे मागया म्हज्या उपरांत तुमी मागा. दयाळ देवा तूं एकलोच बरो, दयाळ देवा तूं एकलोच बरो. तुजे काकुळतीक हांव धांवून येता. तुजे काकुळतीक हांव धांवून येता. हांव किरकोळ, हांव किरकोळ, हांवें मस्त चुकी केल्यात, हांवें मस्त चुकी केल्यात. पूण तूं काकुळतीचो देव. पूण तूं काकुळतीचो देव. देखून तुजे काकुळतीचेर हांव भरवसता. तुजे काकुळतेचेर हांव भरवसता. कित्याक कित्याक तुजे काकुळतीचेर पातयेलो आत्मो तुजे काकुळतीचेर पातयल्लो आत्मो निराशी जालो म्हणलें निराशी जाल्लो म्हणलें युगांतावन आयकल्लें ना. युगांतावन आयकल्लें ना. भुमी अंतरळतें ना. भुमी अंतरळतें ना. हे काकुळतीच्या देवा एका कुळतीच्या देवा तुवें मात्र म्हाका नितिवंत करियेत तुवें मात्र म्हाका नितिवंत करियेत आनी तुज्या आनी तुज्या काकुळतीवंत काळजांतय काकुळतीवंत काळजांतय हांव येताना हांव येताना तूं म्हाका तूं म्हाका केदीस केदींच तिरस्कार करीसो नाय. तिरस्कार करीसो नाय. कित्याक कित्याक केद्या व्हड पातक्याकी केद्या ओडपात की त्या काकुळतीवंत काळजान त्या काकुळतीवंत काळजान केदींस काकुळत इन्कार केल्ली ना. केदींच काकुळ तूं इन्कार केल्ली ना. अंतरळ आनी भुमी सरल्यारी अंतरळ आनी भुमी सरल्यारी तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या आत्म्यांक तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या आत्म्यांक व्हड काकुळतीन व्हड काकुळतीन बेंगचें बेंडचें तूं रावोवचो नाय. तूं रावोंचो नाय. तितली अपरिमीत तुजी काकुळत तितली अपरिमीत तुजी काकुळत तिका गड ना. तिका गड ना. तिका शर्त ना. तिका शर्त ना. ये मोगाळा जेजू ये मोगाळा जेजू पातकान एक सुरें जाल्ल्या पातकांत एक सुरे जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट. म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट. तूं म्हजो सर्ग. तूं म्हजो सर्ग. तूं म्हजी शांती. तूं म्हजी शांती. तूं म्हजी बाचावी. तूं म्हजी बाचावी. म्हज्या कश्टां कांतांनी म्हज्या कश्टांक आनी दुबावांनी आनी दुबावांनी तूंच म्हजें शांत समाधान. तूंच म्हजें शांत समाधान. म्हज्या जिणयेची वाट उजवाडावचें म्हजे जिणयेची वाट उजवाडावची. किर्ण तुंचो किर्ण तूंच. एक सुऱ्या आत्म्याक एक सुर्या आत्म्याक तुंच सर्वस्व. तूंच सर्वस्व. जेजू जेजू म्हज्या आत्म्याचें मोणेपण तुका समजता. म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण तुका तूं समजता. आमची अस्कत कांय जाणा जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजक. तूं आमची अस्कत काय जाण जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजक. तूं बरो आनी प्रवीण वैस. तूं बरो आनी प्रवीण वैस. आमी कश्टान सांपडनाशें आमी कश्टांत सांपडनाशें तूं आमकां राखताय. तूं आमकां राखताय. बुजयताय बुजयताय आनी गूण करताय. आनी गूण करताय. जेजू जेजू जावं तुका अर्घ आनी होगलाप जावं तुका अर्घ आनी होगलाप ससनाच्या ससनाक. ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन. सुमेचेर समसो पूर्व सुदरून आमी काव्यांगीत तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तुझे
तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडा म्हजे आयल्या वेळार तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश मोगाचो हये गशेन म्हाका पावचो तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा कश्टांची मोळा म्हजे आयल्या वेळार तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा मोगाळ पुता सगळे आमकां मनी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कुसाचें करवें आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.